श्रीतीच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी आमी पळयता जेजू आपल्या मिसावांच्या वावराक लागलेलो आसा आनी तो हें काम एकलोच करूंक सोदिना, पूण आपल्या पाटलावदारां बरोबर तो हें मुखार व्हरूंक सोदता आनी हाकाच लागून तो 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा हें आमी कालच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां. एके भाशेन तो आमकांय आमच्या आपोवण्याचो उगडास करता. आमी आमच्या जिवितांतल्यान हें देवाचें राज परगटूंक आमकां आपयल्लें आसात आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हे देवाच्या राजाची खबर परगटूंक तो आपल्या शिश्यांक पाठयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हज्या भोंवच्या भावान भयणो, जायतीं जेजू आपल्या शिश्यांक धाडचे पयलीं जायतीं तांकां सांगता, जायतीं इंस्ट्रक्शन्स कशीं तांकां दिता आनी आमी नियाळुया हातूंतल्यान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता काय. 2 शिकवणी आमी आमच्या जिवितांत लावुया ह्या आयच्या जेजूच्या उतरांतल्यान. पयली म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो, दर एका शिशाच्या जिविताची चाल कसली जावची ती जेजू स्पश्टपणीन सांगून दिता. दर एका जेजूच्या पाटलावदारान आपल्या जिविताचें रितेपण दाखोळ करूंक गरजेचें. त्या तेंपार जेजूच्या तेंपार जेन्ना जुदेव रोमकाराच्या गुलामपणांत आसले, तांचें चिंतप आसलें की जेजू तांकां ह्या रोमकारांच्या चौपक्यांतलो सोडयतलो म्हूण आनी तांकां ते रोमकारांचेर पदवी तांचे मिन्स ते जैत वेले उपरांत तांचेर पदवी येतली आनी ते गिरेस्त जातले अशें जेजूच्या शिसाचें चिंतप. कित्याक ते त्या मसायाक रावताले जो तांकां ह्या पॉलिटिकल फ्रिडम ओ पॉलिटिकल राजकारणी सुटका दितलो कसलो मसायाक ते रावताले. पूण आयच्या वचपांतल्यान जेजू तांकां दाखोवंक सोदता की ताचें स्वर्गीचें राज ओ तें देवाचें राज हें संवसारीक राज न्हय, पूण हें जावन आसा दुसरेंच राज आनी ताकाच लागून तो तांकां स्पश्टपणीन सांगता. आनी दर एक शिसान आपणाकूच उणें करून हें राज पडगटचें तेंच आज जेजू दाखयता. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या वाचपांतल्यान जेजू सांगूंक सोदता की आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूचेर लावचे सुवातेर देवाचेच भरवशान मुखार व्हरूंक आयज तो आमकां दाखयता. आनी हाकाच लागून तो म्हणटा की जेवणा खाणाचो न्हेसपार दुडवांचो हुस्को आमी दवरचो न्हय, पूण आमचें आख्खें भरवसो आमचो आख्खो भावार देवाचेर लावन देवाचें हें राज परगटूंक तो आमकां मुखार वचोंक आपयता. दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, दर एक क्रिस्ताचो शीस जो आपणाक रितो करता, जेजू ताका आपल्या कृपेन आनी पदवेन गिरेस्त करता. जेन्ना आमी आमच्या देवाचेर आख्खोच पूर्णपणीन आमचें आख्खें जिवीत भेटयता, देवाच्या हातांत घालता, तेन्ना देव आमकां बरे आनिकूय ताचे पदवेन आमकां गिरेस्त करता. आनी हें आमकां हाजें उदाहरण म्हणल्यार आमकां मार्कूच्या शुभ वर्तमानाकूय मेळटा. ही आयची काणी मार्कूय आपल्या शुभ वर्तमानांत सांगता आनी मार्कू मुखारूय वता आनी तो म्हणटा की 6व्या वस्फरांत 12 आनी 13 वडीन तो म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले आनी खूब वायटाकारांकूय तेल लावन बरी केली. जेन्ना शीस हेची जे आपलें कार्य करूंक जेजून पाठयलेलें कार्य करून ते मुखार गेले, देवाचेर भावर धरून गेले, ते जायती विस्मिताय करूंक लागले. देवान तांकां पदवेन भरले आनी ते ताणें दुसऱ्यांक बक्षिलें, ताणें दुसऱ्यांक वायटाकारांत बरी केली हें आमकां दिसून येता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी ह्या आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना ह्यो 2 शिकवण्यो आमी आमच्या जिवितांत लावुया आनी आमी जेजूच्या ह्या राज परगटणेच्या वावरांत वांटो घेवया. आनी हें वाचपाचेर नियाळ करता आसतना हे 2 प्रश्न आमच्या जिवितांत आमी मांडुया. ते म्हणल्यार, म्हाका संवसाराची दास्ती जेजूच्या मोगातांत पयस करतात काय? आनी दुसरें म्हणल्यार, जेजूची उपट कृपा मेळून घेवंक म्हाका कसली आडखड आसा काय?
जायते फावटी आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेर आदारलेलें आसा ती आमी सोडून देवाचेरूच आदार दवरूंक आमकां आज जेजू आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना जेजूचेर भरोसो दवरूंक आनी ताचेरूच आमचो भावार्थ वाडोवंक देवा लागीं आमी कृपा मागुया.